special live interaction was held with Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant on the occasion of Mulyavardhan 3.0. The CM highlighted the importance of value-based education and the role of Mulyavardhan in shaping responsible, empathetic, and confident young citizens. Dr. Sawant encouraged teachers and students to actively participate in this new phase, emphasizing its alignment with the national education policy. The live session saw enthusiastic response from educators and stakeholders, marking a renewed commitment to nurturing values in classrooms across Goa. घडोवन हाडिल्ल्या मूल्यवर्धन ह्या विशयाचेर ऑनलायन पद्दतीन चर्चा सत्राक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. आयच्या ह्या चर्चा सत्राक इस्कोतांतल्या मानादीक मुख्याध्यापक, शिकोवपी शिक्षक, शिकपी भुरगीं आनी त्याच बरोबर तांचे पालक आमच्या मदें हाजीर आसात. तुमी आमी सगळींच शिक्षण क्षेत्रांतलीं. शिक्षण म्हळें की पुस्तक आयलें आनी पुस्तकाक आसता एक इंडेक्स. ते इंडेक्स पळयल्या उपरांत पुस्तकान बाबा आसा कितें हें आमकां सजमता. आमची भुरगीं इंडेक्स जावन आसा आमच्या शाळेची, आमच्या घराची आनी पालकांची. तांची वागणूक पळयल्या उपरांत आमकां सजमता भुरग्यां मदीं कितें आसा तें. आनी ताकाच लागून आजकाल ह्या काळान भुरग्यांची वागणूक ही बरीच फावट चिंतेची गजाल जाला अशें दिसून येता. देखून शिक्षणा वांगडाच मूल्यवर्धन म्हणजेच व्हॅल्यू एज्युकेशन ह्या विशयाची खूब आनी खूब म्हत्व आयलां अशें दिसून येता. ह्या खातीर आयज ह्या चर्चा सत्राक गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर हाजीर आसात. तांकां हांव आमच्या सगळ्यांच्या वतीन येवकारता आनी तांचें स्वागत करता. तशेंच मूल्यवर्धन ही येवजण चालीक लावपी गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष श्री गोविंद पर्वतकर सर हेय बीन आमचे मदें हाजीर आसात. तशेंच आमचे शिक्षण खात्याचे संचालक श्रीयुत शैलेश शिनाय जिंगडे सर खासा उपस्थित आसा. तेच परी शांतीलाल मुक्ता फाउंडेशनचे मुखेली श्री शांतीलाल मुक्ता आमच्या वांगडा उपस्थित आसा. सगळ्यांक परतून एकदां येवकारता आनी मागता आमचे शिक्षण खात्याचे संचालक जिंगडे सर हांच्यांनी सुरवातीचे उलोवप करचें. श्रीयुत जिंगडे सर. नमस्कार. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमच्या मजगती आशिल्ले गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, GEDCचे चेअरमॅन श्री गोविंद पर्वतकर सर, तशेंच मुक्ता फाउंडेशनचे संस्थापक श्री शांतीलाल मुक्ताजी आनी म्हजे कलीग श्री मनोज सावयकर सर, आनी आयच्या ह्या व्हर्च्युअल प्रोग्रामांक जॉयन जाल्ले सगळे पालक, शिक्षक, शिक्षिका आनी आमचे भुरगे. शिक्षण म्हणटा तो एक म्हत्वाचो विशय. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार भुरग्याच्या उदरगती खातीर कितल्योश्योच गजाली करता. बाल शिक्षण हक्क म्हणजे RTEक लागून पयली ते 8वी मेरेनचे शिक्षण फुकट सगळ्यांक उपलब्ध आसा. गोंयांत तर 9वी ते 12वेचें शिक्षण फुकट मोफत उपलब्ध सगळे गोंयभर आसा. तशेंच भुरग्यां खातीर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार मेळून PM पोषण म्हणजे जे मिड डे मील म्हणटा तश्यो सारकेल्यो येवजण्यो आमी राबयतात. आनी त्या मिड डे मील किंवा PM पोशणाक लागून भुरग्यांक बरें जेवण आमी स्कुलांत दितात. त्याच बरोबर शिक्षणाचो दर्जो उंचावपाक आमच्यो समग्र शिक्षा सारकेल्यो स्किमी कार्यरत आसा. त्याच भायर आमचे राज्य सरकार फ्री युनिफॉर्म, फ्री रेनकोट आनी गरजू विद्यार्थ्यांक नोटबुक्स दितात. टेक्स्ट बुक्स तर पयली ते 8वी मेरेन आमी फुकट सगळ्या भुरग्यांक प्रत्येक वर्सा दितात. कितल्योश्योच स्किमी भुरग्यां खातीर एवेलेबल आसा, पूण लोकां पर्यंत त्यो एक एकदां पावनात.
लोकांक खबरूय नासता की थोड्यो स्कॉलरशीप स्किमी आसा म्हणून. त्या खातीर हालींच आमी मुख्यमंत्री स्कॉलरशीप पोर्टल सुरू केला, ज्या वरवीं एका पोर्टला वयल्यान सगळ्यो स्कॉलरशिपी भुरग्यांक एवेलेबल आसतल्यो. गव्हर्मेंट आमचे राज्य सरकार फक्त स्कुलाच्यो बिल्डिंगो आनी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर इतल्योच गोश्टी पळयना, तर त्या बरोबर भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन तांकां बरे सिटीजन, बरे नागरीक करपा कडेन आमचो कल आसता. आनी ह्या खातीरूच व्हॅल्यू एज्युकेशन, योग एज्युकेशन आनी एनहान्सिंग सिवीक एंगेजमेंट ह्या सारकेल्यो येवजण्यो आमी राबयतात. आनी चडश्यो त्यो येवजण्यो आमी GEDCच्या मार्फत राबयतात. ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशन ह्या कार्यक्रमांत आमी मूल्यवर्धन हो एक कार्यक्रम GEDC मार्फत स्कुलांनी इम्प्लिमेंट करतात. आनी ह्या मूल्यवर्धन ह्या कार्यक्रमांक आमकां शांतीलाल मुत्ता फावंडेशन हांचें मार्गदर्शन सदांच लाभता. ह्या आयच्या प्रोग्रामांक सुरवेक श्री शांतीलाल मुत्ताजी आमकां शांतीलाल मुत्ता फावंडेशना बद्दल थोडी म्हायती दितले. ताज्या नंतर आमी थोड्या टिचरांचे मनोगत जाणून घेतले. त्या नंतर श्री गोविंद पर्वतकर सर GEDC बद्दल आनी GEDCचो व्यू आमच्या मुखार मांडटले. आनी ताज्या मागीर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां संबोधीत करतले. अशी आयच्या ह्या प्रोग्रामाची रुपरेशा आसा. तुमी सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. आतां सरान सांगल्या प्रमाणे ह्या वेळार शांतीलाल मुक्ता फावंडेशनचे मुखेली श्री शांतीलाल मुक्ता हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आपले उलोवप करचें. श्रीयुत मुक्ताजी. आजच्या या मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या आढाव्या संदर्भात या ठिकाणी उपस्थित गोव्याचे अतिशय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत साहेब, गोव्याचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश जिंगडे साहेब, GEDCचे चेअरमन पर्वतकर साहेब, सवईकर साहेब, उपस्थित गोव्याचे सर्व गुरुजन वर्ग, आपल्या सर्वांच्या चरणी कोटी कोटी वंदन. आजच्या या कार्यक्रमासाठी गोव्याच्या सर्व प्राथमिक शाळा, गव्हर्मेंट स्कूल, एडेड स्कूल्स, सर्व माध्यमिक शाळा, गव्हर्मेंट स्कूल, एडेड स्कूल या ठिकाणचे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक उपस्थित आहेत. या गोष्टीचा आम्हाला अतिशय अभिमान आहे. आत्ताच आदरणीय शैलेशजी डायरेक्टर एज्युकेशन यांनी सांगितल्याप्रमाणे गोव्यामध्ये फक्त शिक्षणासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरच अवेलेबल नाही, टेक्नॉलॉजीच अवेलेबल नाही, तर मूल्य शिक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट हा गोव्यामध्ये अनेक वर्षापासून अवेलेबल आहे. आणि त्यासाठी गोवा राज्य हे सर्वात जास्त आघाडीवरती संपूर्ण देशामध्ये आहे, हे मला सांगायला अतिशय आनंद होतो. आम्ही 2016 पासून 20 पर्यंत मूल्यवर्धन 2.0 हे संपूर्ण गोव्याच्या सर्व शाळांमध्ये इन्क्लुडिंग AB स्कूल, इन्क्लुडिंग विद्याभारती स्कूल्स आम्ही इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. गोवा गव्हर्नमेंटला आम्ही सहकार्य केलेलं आहे. परंतु 20 नंतर या देशाने एक पूर्ण देशाला शैक्षणिक नीती समर्पित केली आहे. आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या डोक्यातून जी शैक्षणिक नीती बाहेर आलेली आहे, त्याच्यानंतर 2023मध्ये शैक्षणिक फ्रेमवर्क त्यांनी रिलीज केलेला आहे. ह्या दोन्हीला आधारित आम्ही मूल्यवर्धन 3.0 असा रिवाईज कार्यक्रम तयार केलेला आहे की जेणेकरून गोवा राज्य हे संपूर्ण देशामध्ये मूल्यवर्धन इम्प्लिमेंट करणारं, NEP इम्प्लिमेंट करणारं, NCEP इम्प्लिमेंट करणारं पहिलं राज्य ठरेल अशा प्रकारची शक्यता या ठिकाणी आम्हाला निश्चितपणाने वाटते. कारण जो गोवा राज्याच्या शिक्षकांचा अनुभव या मूल्यवर्धनच्या कार्यक्रमामधनं अनेक वेळा आम्हाला दिसलेला आहे, तो संपूर्ण देशामध्ये इतर ठिकाणी मात्र इतका मोठा उत्साह दिसून येत नाही. म्हणून गोवा हे निश्चितपणे देशामध्ये पहिले राज्य होऊ शकेल. मूल्यवर्धन बरोबरच आम्ही एनहान्समेंट सिविक एंगेजमेंट हाही प्रोग्राम तयार करून गोवा राज्याला दिलेला आहे. आणि तोही प्रोग्राम गोवा राज्याने सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे आणि सिलेबसमध्ये इन्क्लूड करून हा कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करत आहेत. याबद्दल मी गोवा राज्याचे आभार मानतो. मला अतिशय आनंद आहे की गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
ह्यांनी मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये त्यांची जी तडप आहे आणि त्यांना जो मूल्यवर्धन कार्यक्रम संपूर्ण देशामध्ये घेऊन जाण्याची त्यांची जी अपेक्षा आणि इच्छा आहे, त्याची सुरुवात त्यांच्या होम स्टेटपासून होऊन संपूर्ण देशामध्ये हा कार्यक्रम घेऊन जाऊ शकतील, अशा प्रकारच्या ह्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य आहे. आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचे शिकवणूक मिळणं, व्हॅल्यूज कॅनॉट बी टॉट, व्हॅल्यूज कॅनॉट बी इम्पोज्ड. तर व्हॅल्यूज इन्कल्केट करण्यासाठी शाळेमध्ये तशा प्रकारचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. म्हणून विद्यार्थी केंद्रित कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच घेऊन जोडी चर्चा, गटचर्चेने, आनंददायी शिक्षणाच्या पद्धतीने मूल्यवर्धनची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होते आहे. हे गोव्याच्या शिक्षकांचं संपूर्ण श्रेय आहे. आणि म्हणून मला या गोष्टीची अपेक्षा आहे की गोवा राज्यामध्ये 5-10 वर्षानंतरची जी पिढी निर्माण होईल, ही एक सुजन, सक्षम, संवेदनशील नागरिक बनविण्याचं काम गोवा राज्य सरकार करत आहे. याबद्दल गोवा राज्य सरकारचे मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. याचबरोबरीने मला हे सांगावंसं वाटतं की डायरेक्टर एज्युकेशन, SCRT डायरेक्टर आणि GADC चेअरमन ह्या सर्वांचं सहकार्य, याचबरोबर सर्व शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षक वर्गांचं सहकार्य आणि विद्यार्थी आणि पालकांचं सहकार्य मोठ्या प्रमाणावरती आहे. पालकांना सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये सर्वात मोठा उत्साह आहे. म्हणून मी सर्व पालकांचे आभार मानतो. आणि अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण देशामध्ये नंबर 1 वरती घेऊन जाऊन ठेवू शकू याची मला खात्री आहे. मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना एकच आश्वासन देऊ इच्छितो की शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन गोवा शासनाच्या पाठीशी उभा आहे. शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण आमची सर्व शक्ती आम्ही पणाला लावतो. आम्ही 3 राज्यामध्ये शिक्षणाचं मूल्यवर्धनचं काम करतो. महाराष्ट्रामध्ये 1 कोटी विद्यार्थी मूल्यवर्धनचं शिक्षण घेत आहेत आणि 5 लाख शिक्षकांना आम्ही ट्रेनिंग दिलेलं आहे. हा इतका मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गोव्याने सर्वप्रथम उचलून धरला. म्हणून मी पुन्हा एकदा गोव्याचं अभिनंदन करतो. आणि आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी मुख्यमंत्री आहेत आणि आपण सर्वजण जास्त वेळ न घेता आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं श्रीयुत शांतीलाल मुक्ताजी. 2016 पासून मूल्यवर्धन ही येवजण शिक्षण खात्याबरोबरूच राबोवपाक तांच्यांनी आमकां तेंको दिल्या बद्दल आमी तेंचे देव बरें करूं म्हणटात. आतां ज्या शाळांनी ही येवजण लागू केली तांचे मनोगत आमी आयकतले. हांव मागतां स्कूल ऑफ सिम्बॉयसीस हायस्कूल शिरोडा हातूंतल्यान नंदिनी प्रभू हांच्यांनी आपले उलोवप करचें. Namaskar. So can you hear me, sir? A very good morning, respected Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji. Namaskar, sir. Respected Director of Education, Shri Jhingre sir, and all the dignitaries present over here, सगळे teachers, headmaster and student. तांकांय बी माझे तर्फे सगळ्यांक नमन. म्हजें नाव नंदिनी सिद्धार्थ प्रभू. हांव डॅफोडिल्स KG एंड प्रायमरी स्कूल शिरोडा ह्या शाळेची इन्चार्ज टीचर जावन आसा. आजचो विषय जो खरोच सुंदर आणि आजच्या काळाची गरज आसा असो हो विषय मूल्यवर्धन, व्हॅल्यूज अँड व्हॅल्यू एज्युकेशन. मूल्यवर्धन ह्या विशयाचेर आमकां ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान ट्रेनिंग जाली आणि तेच्या उपरांत आमी नोव्हेंबरच्या ह्यो ज्यो ऍक्टिव्हिटी आसा त्यो आमच्या शाळेन राबोवपाक सुरवात केली. हो असो सुंदर असो हो बूक आसा मूल्यवर्धन, जे शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन आणि SCRT ह्यांच्या तर्फे आमकां जी पुस्तकां मेळ्ळी ती खरीच सुंदर अशी आसा. वेगवेगळ्या मूल्याचेर जशे की वर्गाचे नियम, शांतता संकेत, स्वताची जाणीव, स्वताच्यो जबाबदाऱ्यो, सामाजिक जबाबदाऱ्यो, नाते संबंध अशा विषयाचेर जेन्ना भुरगीं वर्गान गट चर्चा करतात आणि ते आपले विचार बऱ्यापैकी मांडतना दिसतात. शाळेतले वर्गातले वातावरण खरेच मूल्यवर्धन ऍक्टिव्हिटी घेतना खरेच आनंदमयी, खुशाल जाता. भुरग्यांक जाणीव जाता की दुसऱ्यांचे विचार ऐकून घेवप, दुसऱ्यांक मान दिवप, बरी वागणूक, बरी शिस्त आसप ह्या काळाची गरज आसा. तर भुरगीं बऱ्यापैकी सहभाग घेतातच आणि आमकां शिक्षकांक लेगीत हाचो बऱ्यापैकी लाभ जाता. So one of my student is over here.
who also want to express over here. If you give us the permission, sir, can my student? जीव सगळ्यांक बरें दीस दिवं. माझे नाव लावण्या लीलास नाईक. हांव इयत्ता 5वी ब वर्गाक माझ्या शाळेचे नाव स्कूल ऑफ सिम्बॉयसिस शिरोडा हे शाळेत हांव शिकता. आयज हांव तुमकां सांगपाचें आसा, जेन्ना आमच्यो टिचऱ्यो मूल्यवर्धन ही क्लास घेता तेन्ना आमचो दीस कसो वयता. जेन्ना आमच्यो टिचऱ्यो मूल्यवर्धन क्लास घेता तेन्ना ती बरी एक्टिविटी घेवन आनी समजून सांगता आणि आमकां आमच्या फ्रेंडा वांगडा एक उलोवपाची संदी मेळटा आणि त्यांचे विचार आणि आमचे विचार मिक्स करून आमकां कितें करपाकूय मेळटा. तशेंच आमचे बद्दल आणि त्यांचे बद्दल आमकां भरपूर कितें कळटा. अशें आनी आमच्यो टिचऱ्यो आमकां जाणटेल्या कडेन आनी टिचरांक कशी रिस्पेक्ट दिवप ही शिकयता आनी भावा भयणी कडेन झगडप ना आनी बरे भशेन वागप हेंय शिकयता. देव बरें करूं. So on behalf of our Shubhram Education Society, sir, and on behalf of our chairman, sir, so we thank you for giving us the opportunity to share views over here, sir. Thank you once again, sir. धन्यवाद. धन्यवाद. देव बरें करू नंदिनी टिचर आणि बाय लावण्य. आता मूल्यवर्धन ही येवजण चालीक लावपी तशेंच एनहान्सिंग सिवीक एंगेजमेंट, ट्राफिक अवेरनेस, वेस्ट मॅनेजमेंट, हायजीन आणि सॅनिटेशन हांचो वावर गोंयान फुडें व्हरपी GDCचे अध्यक्ष श्री गोविंद पर्वतकर सर हांणी आपले उलोवप करचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. श्रीयुत गोविंद पर्वतकर सर. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री शिक्षण संचालक श्री शैलेश झिंगडे, शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री शांतीलालजी, मनोज सावेकर, हांगा ह्या वर्च्युअल मिटिंगेक जॉइन जाल्ले सगळे पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनी. आजच्या ह्या वर्च्युअल मिटिंगेन जी मुद्दाम जावन मूल्यवर्धन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आणि माहिती दिवपाक आयोजीत केल्या आणि ह्या बैठकीक सगळे तुम्ही उपस्थित आसा. GDC ही एक अशी संस्था आसा जे अनेक उपक्रम शाळेच्या भुरग्यां खातीर शाळे खातीर वावरतात. तितून हायर एज्युकेशन आसत, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसत आणि सरकार एकूणच ह्या सगळ्यांच्या सहयोगान अनेक स्किमी, अनेक योजना आमी राबयतात. इवन कावन्सिलींग स्कीम आसा, मागीर आर्थीक मदत शिक्षणा खातीर, म्हणजे गोंयचो खंयचोच भुरगो उच्च शिक्षणा पासून किंवा सगळ्या शिक्षणा पासून वंचीत उरचो ना ह्या खातीर सरकारान पूर्णपणे जबाबदारी घेतलेली आसा आणि त्या खातीर इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन आसत, मागीर संत सोयरोबा नाथ आंबिये ज्ञानवृद्धी शिष्यवृत्ती आसत जी आमी बर्सरी म्हणून वळखता, योग शिक्षण आसत, सिवीक एनहान्समेंट, तितून मागीर रोड सेफ्टी अवेरनेस आसत, सायबर क्रायम अवेरनेस आसत. हे सगळे कार्यक्रम बरोबरच आमी मूल्यवर्धन हो कार्यक्रम शाळांनी राबयतात. त्याच्या खातीर पुस्तकां दितात आणि शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशनच्या सहकार्यान योग्य शिक्षकांक ट्रेनिंग दितात आणि ट्रेनिंगाच्या अंडर ह्या मूल्यवर्धन कार्यक्रम ह्या सगळ्या शाळांनी आमी राबयतात. म्हाका हांगा सांगन दिसता की एक गोंय सरकार ज्या पद्दतीन शिक्षणाच्या आणि विशेष करून माननीय मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री म्हणून काम करतात आणि सगळ्या शिक्षण क्षेत्रांत ते स्वता लक्ष घालून अनेक योजना राबयतात आणि सहकार्य दितात, पूर्ण सहकार्य दितात. हालींच कॅबिनेटान पळय बुधवारा दिसा तांणी कावन्सिलींग स्किमीक आनीक आदार दिवपाक 75 कावन्सिलर्सांचे ताणें एप्रुवल दिल्लें आसा. तशेंच अनेक प्रोग्राम जे आमी राबयतात तेंच्या त्या बद्दलूय माननीय मुख्यमंत्र्याचें पूर्ण सहकार्य आमकां लाभता.
आजचो जो कार्यक्रम आसा मूल्यवर्धन ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आसा आनी मूल्यवर्धन हे कितलें आवश्यक आसा शिक्षणांत तें हांवें सांगपाची गरज ना. भारतीय समाज आनी भारत देश ह्या मुल्यांच्या आदाराचेरच ह्या सगळ्या पूर्ण जगान वळखलो वयता. आमचे सत्य, अहिंसा, परोपकार, समर्पण, निश्ठा ह्यो ज्यो व्हॅल्यूज आसा, हे जे मुल्य आसा, त्या मुल्यांच्या आदाराचेरच म्हणजे अनेक काळा पूर्वी, म्हणजे अनेक वर्सां पूर्वी, हजारो वर्सां पूर्वी भारत देश ह्या जगान वळखलो वयता. आनी आज परत एकदा ह्या सगळ्या मुल्यांच्या आदाराचेरच भारत देशाक विकसीत भारत करपा खातीर माननीय पंतप्रधान अनेक योजना घेवन आमच्या मुखार येता, आमकां दितात. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा हो हे स्वप्न साकार करपा खातीर मुख्यमंत्री अनेक योजना दिता. आनी हे सगळें करता आसतना, सगळें बरें शिक्षण दिता आसतनाच मूल्याधिश्ठीत शिक्षण दिवप हें आवश्यक आसा. त्या खातीर शांतीलाल मुत्ता फावंडेशनाच्या आदारान आमी व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे मूल्य शिक्षण शाळांनी केल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा पालक, फक्त शिक्षकच न्हू तर पालक, शिक्षक आनी विद्यार्थी यांच्या सगळ्यांच्या सहयोगान आमी बरें मूल्याधिश्ठीत शिक्षण दिवपा खातीर, मूल्याधीत आदाराचेर भारत देश उबो करपा खातीर आनी भारत देशाचे परत एकदा विश्वगुरू जावपा खातीर आमकां मुल्यांचें शिक्षण आवश्यक आसा. कितल्यो जरी व्हडल्यो डिग्री घेतल्यो जाल्यार जिवनांत मूल्य ही आवश्यक आसा. ती मूल्य शिकोवपाक खरी गरज आसना, पूण तरी आसतना ज्या पद्दतीन शाळांनी हो कार्यक्रम राबयलो वता, म्हाका खात्री आनी विश्वास आसा की ही आपली जी येणारी पिढी आसा ती पिढी ही मुल्यांच्या आदारार शिक्षण घेतले आनी फुडें आपल्या देशाचे, समाजाचे नांव वयर काडटले. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. तुम्ही GEDCचे साबार योजना बद्दल आमकां खूब बरी माहिती दिली. मूल्यां मनशाचें व्यक्तिमत्व घडयतात. मूल्य आधारीत शिक्षण ही शिक्षणाची बुनयाद. गोंयचे मुखेलमंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान मूल्यवर्धन शिक्षणाक मानाधीक दोतोर प्रमोद सावंत हांणी खास सुवात दिला. दोतोर स्वता एक रत्न पाळकी. मनशाचे गूण पळोवन तांकां योग्य अशें वावर दिवन मोठमोठी कामां सहज चालीक लावप हें तांचें खाशेलेपण. आपुलकाय, दुसऱ्यांक सुजमून घेवप, वांगडा घेवन फुडें वचप, वेळेचें बंधन पाळप ही सगळी तांची सावार रुपां. वेळा प्रसंगार ही सगळी तासां आमकां मानाधीक मुखेलमंत्र्यां लागीं दिसून येता. ते मूल्य आधारीत जीवन जगतात देखून आयज गोंयचे सफल मुख्यमंत्री जावन आसा. तेन्ना हांव मानाधीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतजी हांकां ह्या समयार समेस्तांक मार्गदर्शन करपाची विनंती करता. दोतोर प्रमोद सावंतजी. नमस्कार. डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन, गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि शांतीलाल मुक्ता फाउंडेशन हांच्या वतीन आयच्या व्हर्च्युअल मूल्यवर्धन शिक्षण ह्या प्रोग्रामा खातीर आमच्या मदीं आसात शांतीलाल मुक्ता फाउंडेशनचे श्री शांतीलाल मुक्ता, GEDCचे चेअरपर्सन बाब गोविंद पर्वतकर, शैलेश जिंगडे, मनोज सावयकर आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो बाकीचो स्टाफ. व्हर्च्युअली प्रेजेंट आशिल्ले सगळे आमचे टिचर्स, पेरंट्स आनी सगळ्या म्हज्या विद्यार्थी मित्र आनी मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली तुमकां हांव सगळ्या जाणांक आयच्या दिसाच्यो खूब पुनूनीत परबी भेटयता. कारण आमी सगळे जाण टॅक्नॉलॉजीच्या रुपांतल्यान आमी व्हर्च्युअली आयज जॉयन जावपाक शकल्या. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन ज्या टॅक्नॉलॉजीचो यूज खूब मोठ्या प्रमाणात करप हो तसो कोवीड काळात सुरू जालो आनी कोविडांतल्यानूय बी व्हर्च्युअली अशा पद्दतीच्यो मिटिंग्स जावपाक सुरवात जाल्यो. तेजो फायदो हो आमी सगळे जाण आज घेता. म्हाका खूब बरें दिसता की एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन मूल्यवर्धन शिक्षण हो कार्यक्रम गेली 6 वर्सां आमी कंटिन्युअसली आमच्या पयलीं गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी, ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड प्रायमरी स्कुलांनी आनी ताज्या उपरांत आतां 8th स्टँडर्ड पर्यंत हो कार्यक्रम आमी लागू केला.
आणि हो कार्यक्रम लागू केला हाचो अर्थ म्हणजे शांतीलाल मुत्ता फावंडेशन हांचें ऑर्गनायझेशन आमच्या टिचर्सांक पयलीं ट्रेन करता. टिचर्सांक ट्रेन केल्या उपरांत तांचे कावन्सिलर्स तांच्या स्कुलांनी वता, स्कुलांनी ते भुरग्यांच्या बरोबरी एक्टिविटीज घेता आनी ताज्या उपरांत ताजें रिपोर्टींग जें आसा हें एड्युकेशन डेव्हलपमेंटाक करता. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसून आयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो टिचर्सांनी, खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो भुरग्यांच्या मदीं आमकां दिसून आयला. म्हणून सगळ्यांत पयलीं हांव एड्युकेशन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन शांतीलाल मुत्ता आनी तांच्या सगळ्या टिचर्स कावन्सिलर्स हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी हो कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केलो आनी गोंयांतल्यान एक बऱ्या पद्दतीचो रिजल्ट मेळोंक लागल्या उपरांत तांच्यांनी उरलेल्या राज्यांनी हो कार्यक्रम करपाक सुरवात केला. म्हणजे पायोनियर जर म्हणत जाल्यार गोंय राज्य आसा, गोंयांत ते टिचर आसा आनी तांच्या कडल्यान हो कार्यक्रम सुरू जालो. इट इज नॉट जस्ट द ट्रेनिंग बट ते स्वता बुक्स दितात, स्वता रिकॉर्ड क्रिएट करतात आनी थर्ड पार्टी एजन्सी येवन हाजें रिपोर्टींग जें आसा पळय न्ही हें थर्ड पार्टी कडल्यानूय केलें वता. मुल्यवर्धना खातीर लागपी सगळे बुक्स हे तांच्या कडल्यान सप्लाय केले वता आनी तांच्यांनी कंटिन्युअसली हे मुल्यवर्धनाच्या कार्यक्रम सातत्यात तांच्यांनी सपोर्ट केला. आमी पळयता की बरेचशे फावटी एड्युकेशनांत मुल्यवर्धन कित्याक म्हत्वाचें, सातत्यात हे पळयता आसतना आमी मुल्यवर्धन म्हत्वाचें कित्याक तर आमी सातत्यात आमकां जस्टीस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी म्हणजे आमी म्हणटा तशें न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी बंधुता ह्यो गजाली ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी तेकाच लागून ह्यो गजाली जर शिकयतले आसत जाल्यार आमकां फन, एक्टिविटी बेस्ड आनी एक्टिविटी बेस्ड हातूंतल्यान शिकोवपाक जाय. आमी जशें म्हणटा की हसत हसत आनी खेळत खेळत जर शिकत जाल्यार भुरगीं खूब बऱ्या पद्दतीचे हे शिकूं शकता. खरें NEP 2020 ज्यो गजाली सांगल्या त्यो गजाली आमी पयलींच आमच्या हातूंतल्यान सुरवात केल्या आनी म्हणून आज शांतीलाल मुत्ता फावंडेशनाच्या वतीन आमी NEP 2020 आसतले किंवा नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2023 आसतलो हाजो काही पार्ट हो आमी खूब पयलीं आमच्या मदीं घेवपाक शकले. आमची रीच जी आसा म्हणजे आमी जवळपास 80,000 भुरग्यांच्या पर्यंत पावले. 983 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड टिचरां पर्यंत आमी हो कार्यक्रम पावोवपाक शकले आनी जवळपास 450 मिडल स्कूल ही जी आसा हांच्या पर्यंत आमी पावले. अरावंड 2,700 टिचर्स हातूंतल्यान आमी ट्रेन केले आनी तेकाच लागून आज आमी पळयता की वर्च्युअली तुमी सगळे जाण जॉयन जाल्या. खंयच्या एखाद्या दुसऱ्या जर एडेड स्कुलान सुरूय नासत जाल्यार तुमी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक किंवा तुमच्या ADIक कॉन्टॅक्ट करचो की जेणे करून मुल्यवर्धनचो कार्यक्रम जो आसा हो तुमच्याय हायस्कुलांत सुरू करतले. इररिस्पेक्टीव ऑफ द लँग्वेज बॅरियर्स म्हणजे आमी म्हणटा की हिंदी, मराठी, कोंकणी इवन दो काही स्कुलां आमची उर्दू कन्नड मिडियमची आसात तेतून सुद्धा हो कार्यक्रम त्या पद्दतीचे टिचर्स घेवन आमी तो सुरू करपाक केला. आतां नवीन टॉपीक मुल्यवर्धन म्हणटा आसतना म्हणजे आमी जेका सामान्य भाशेन जर म्हणत जाल्यार घरांत कशा पद्दतीन वागप, पेरंट्सां बरोबर कशा पद्दतीन वागप, शाळेंत कशा पद्दतीन वागप, तांचेर बरे संस्कार जावपा खातीर आमी कितें कितें करपाक जाय ह्यो गजाली ह्या माध्यमांतल्यान शिकयल्यो वता. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमी नवीन टॉपीक जे एड केल्या तातूंतल्यान वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलो, पर्सनल हायजीन आसतलें, रोड सेफ्टी आसतलें आनी योगा आसतलें. ह्या सगळ्या विशयांची आज गरज आसा. आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटा सारकिलो बऱ्याचशा हायस्कुलांतल्यान वेस्ट कलेक्ट करून ते वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान धाडप होय प्रयोग आमी फाटल्या दिसांनी सुरवात केलो. स्कुलांनी भुरगीं ड्राय वेस्ट हाडून ते स्कुलांनी दिताले आनी स्कुलांतल्यानूच हो सगळो वेस्ट कलेक्ट करून आमी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनांत व्हरताले. पर्सनल हायजीन इतक्याच खातीर म्हत्वाचें आसा. आमी म्हणटा जर आमचो फिटनेस उरतलो आसत जाल्यार ताच्या खातीर पर्सनल हायजीन हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी पर्सनल हायजीन डे टू डे गजाली म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आंघोळ करी पासून ते नख कट करी पर्यंत तांचें जर हेल्थ आनी हायजीन हें जर बरें उरतलें आसत, आमकां फीट उरपाक जाय आसत जाल्यार स्टुडंट्स तांकां कशाच पद्दतीचे डिजीज जावपाक जायना आसत जाल्यार तांच्यांनी पर्सनल हायजिनाचेर भर दिवची पडटली. म्हणून ते पर्सनल हायजीन कशें आसचें हाजेय धडे जे आसा ह्या आमच्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां दिता. रोड सेफ्टी जर आमी पळयता कारण आज डे टू डे रोड एक्सिडंट जर पळयत जाल्यार दिसाक 3 ते 4 एक्सिडंट जाता. दिसाक एक तरी मनीस वो गोंया सारकिल्या बारीक राज्यांत
हो डेथ जाता, एक्सिडेंटल डेथ जाता. ते जर पळयत जाल्यार आमकां रोड सेफ्टीचे रुल्स, गाडी कशी चलोवप, रोड क्रॉस कसो करप, हे ल्हानपणा पासून जर शिकत जाल्यार त्याचो मनार परिणाम जातलो आनी ती भुरगीं रोड सेफ्टी इन फ्युचर खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतलीं. योगा सारकिलो म्हत्वाचो टॉपीक जेका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ग्लोब लेवलाचेर पावयले, तोच जर प्राणायाम आनी योगा आमी भुरग्यांक जर शिकयले आनी डेली करपाक लायलो जाल्यार तांच्या फिजिकल हेल्थात फरक पडटलोच पडटलो, बट डेफिनेटली मेंटल हेल्थात सुद्दां फरक पडटलो. तांचें कॉन्सन्ट्रेशन आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूंक शकता. म्हणून म्हाजी तर रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या टिचर्सांनी योग जो आसा हो योगा तांकां रेगुलर प्रॅक्टीस करून घेवची. आमच्या ड्युरींग द एसेंब्ली पिरियड 15 मिनटां जर आमी योग आनी प्राणायाम जरी तांकां घेवपाक लागले जाल्यार पुराय दिसाच्या तांच्या शिक्षणाचेर खूब मोठो आनी बरो फरक पडपाक शकता. म्हणून योगा तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. आमी हे सगळें करता आसतना आमकां जशें आमी म्हणटा की रिस्पेक्टफूल आनी कॉन्फिडंट सिटीजन जावप ही गरजेची आसा. जशा विकसीत भारतांतले विकसीत गोवा करपा खातीर आमकां जबाबदार जर नागरीक जावपाक जाय आसत जाल्यार ते जबाबदार नागरीक दुसरे तिसरे कोण नासून तुमी भुरगे आसतले, जे भुरगे ह्या भारत देशाचे फ्युचर आसात, जे ह्या भारत देशांतले आमी फक्त डॉक्टर्स इंजिनियर्स म्हणना, सायंटिस्ट आसतले, डिफेन्सान काम करपी आसतले, इनोवेटर्स आसतले, टॅक्नॉलॉजी प्रोवायडर्स आसतले, हे तुमी जावन आसा आनी ताजें ज्ञान हें आतां सगळ्या जाणांक मेळपाक जाय. म्हणून तर हो प्रयत्न हो सातत्यान आमी करता. आमी पळयता की तुमी गोंयांतल्या स्कुलांतलो बदल तुमी सगळ्यांनी पळयला, वीच इज द गोवा ट्रान्सफॉर्मल जर्नी इन द स्कूल एड्युकेशन. तशें जर पळयत जाल्यार पयलींची स्कुलां आनी आतांची स्कुलां तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत तुमकां फरक दिसता. मॅक्झिमम स्कुलांनी आमी मॉडर्न क्लासरूम एक तरी कमीत कमी दिवपाक यशस्वी जाल्या. ज्या स्कुलांनी प्रायमरी ना थंयसर आमकां आमी इन फ्युचर दितले. ज्या जाग्यार स्मार्ट बोर्ड आनी डिजिटल बोर्ड, डिजिटल टूल्स ह्यो आमी दिवपाक शकले. इन फ्युचर अशाच पद्दतीच्यो डिजिटल टूल्स हे आमी तुमकां आजुनूय पावयतले. थेमॅटीक आर्किटेक्चर सेलिब्रेटींग अवर नॅशनल हिरोज, वेगवेगळ्या स्कूल आमी सातत्यात म्हणजे जशें 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबर साजरो करतात, बट त्याच बरोबर वेगवेगळ्या स्वातंत्र्य सेनानी वेगवेगळे आमचे नॅशनल हिरोज तुमच्या मदीं पावचे हाज्या खातीर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यात स्कुलांतल्यान करता. आमी फक्त स्कूल बिल्डींग बांदिना, आमी भुरग्यांच्या भविश्याचो विचार करता. आमी भुरग्यांचें भविश्य घडयता आनी तें भविश्य घडोवपा खातीर आमचे टिचर्स हे सातत्यात खूब बऱ्या पद्दतीन आमी काम करता. आमी जशें म्हणटा की आमकां फ्युचर रेडी स्किल्स, आमचो ह्युमन रिसोर्स जे सगळेच जाण ट्रेन जावन दोतोर इंजिनियर जातले अशें ना, बट जे दोतोर इंजिनियर जावपाक शकना सुद्दां जरी आसत जाल्यार तांकां सगळ्यो स्किल्स येवपाक जाय. म्हणून अशा पद्दतीचें स्कील एड्युकेशन म्हणजे कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन हे आमी 6th स्टँडर्डांतल्यान सुरवात केलें. मोर दॅन 65,000 स्टुडंट्स एक्रॉस द 440 स्कुलांनी आमी हे कोडिंग रोबोटीक एड्युकेशन सुरवात केलां. जवळपास 440 स्कुलां हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जाली. आमी समर बूट कॅम्प जवळपास 700+ स्कुलांनी आमी समर बूट कॅम्प घेतले आनी ताकाच लागून आमकां यंग इनोवेटर्स आनी प्रॉब्लेम सॉल्वर्स आज तुमच्यांतल्यान येताना आमी दिसता. नॅशनल लेवल्स आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे भुरगे, गोंयांतले भुरगे पार्टिसिपेट जाले, जे कोडिंग रोबोटीक शिकताले. हें पळोवन खरोखरूच म्हाका एक खूब बरें दिसता की अशा पद्दतीचें स्कील एड्युकेशन आमी तुमकां दिवपाक शकले आनी तीच खरें म्हणजे गोंयची व्हडली एचिवमेंट आसा बाकीच्या खंयच्याच राज्यांतल्यान. म्हणजे आमी जशें मुल्यवर्धन शिक्षणाक इम्पॉर्टन्स दिता तशें स्कील बेस्ड एड्युकेशनाकूय बी तितकेच आमी इम्पॉर्टन्स दीत आसा. इट इज नॉट ओन्ली द कोडिंग एंड रोबोटीक, बट आमच्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या वतीन आमी करता आसतना एग्रीकल्चर आसतलें किंवा नर्सिंग सारकेलें एड्युकेशन आसतलें किंवा आजुनूय म्हणजे वॉकेशनल स्ट्रिम्स आसतल्यो वेगवेगळ्यो, हाजे सुद्दां धडे म्हणजे 8वीच्या उपरांत आमी ज्याची आवड ज्या सब्जेक्टांत क्रिएट जावची तातूंतल्यान आमी तें एड्युकेशन ते भुरग्याक घेवपाक लागलेले आसा आनी ते तातूंतल्यान शिकून फुडें तेंची आवड क्रिएट जाता. फाटल्या एका कार्यक्रमांत कला अकादमींत आमच्या गोंयांतल्या साबार स्कुलांनी आपले वेगवेगळे एक्झिबिशन्स जी आसा ही तेंच्यांनी कला अकादमीच्या प्रांगणांत लायिल्ली. ती पळोवन हांव थक्क जालो की आमच्या स्कुलांतले भुरगे इतक्या बऱ्या पद्दतीचो म्हणजे ब्युटिशियन लॅब आसतलें, फूड एंड न्यूट्रिशन आसतलें, सायकल पासून मोटरसायकल रिपेर आसतलें, सोलार पावर जनरेशन आसतलें, वेरियस वेगवेगळ्या पद्दतीचे न्यू एक्सपेरिमेंट म्हणजे भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता इतकी फुडें पावल्ल्यो आसा
म्हणजे हांव सरप्रायज जालो की आमच्या स्कुलांतले भुरगे इतक्या बऱ्या पद्दतीचे इनोव्हेशन्स हे करपाक शकता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सगळ्या टिचर्सांकूय बी जेंच्यांनी एफर्ट्स घेवन अशा पद्दतीचे इनोव्हेटीव एड्युकेशन्स ती सातत्यान सगळ्या भुरग्यांक शिकयतात आनी तुमी हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे तांकां कंटिन्युअसली नवीन शिक्षण जें आसा हें दिवपाची गरज आसा. हे सगळें करता आसतना आमी सगळ्या स्कुलाचे मॉनिटरींग आनी अकावंटेबिलिटी ही बी आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनांतल्यान विद्या समिक्षा केंद्र हातूंतल्यान करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें विद्या समिक्षा केंद्र हे आमचे पर्टिक्युलरली स्टुडंट्साक ट्रॅक करपाक, शाळेक ट्रॅक करपाक आनी टिचर्साक ट्रॅक करपाक मोर दॅन 2 लाख स्टुडंट्साक आमचे ट्रॅकींग हे स्टुडंट्स आनी टिचर्स हे कंटिन्युअसली मॉनिटर जाता. हेड ऑफिसांतल्यान तेंचो टायम टू टायम रिपोर्ट हो आमी क्रिएट करता. आमी पळयता की अशा पद्दतीचो डेटा ड्रिवन ट्रान्सफरंट पद्दतीचें एड्युकेशन हें दिवपा आसतना आमी सदोदीत तुमकां मार्गदर्शन आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान तुमकां सदोदीत मेळटा. आमी हें सगळें करता आसतना मंथन नांवाचो नवीन जो प्रोग्राम सुरवात केलो वीच इज अ क्लासरूम बेज. त्या मंथन हो इट इज एन कॉम्पिटन्सी बेज्ड एड्युकेशन हे सगळ्या टिचर्सां खातीर आशिल्लें. तेजो क्लियर कट फ्रेमवर्क, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, असेसमेंट टूल आनी रिवायव एंड इम्प्रुवींग परफॉर्मन्स ऑफ द स्कूल एट द स्टेट लेवल हो कार्यक्रम जो सगळ्या टिचर्सां खातीरूय आशिल्लो, स्टुडंट्सां खातीरूय आशिल्लो. म्हणजे जे टिचर्सांच्याय मदीं बेस्ट प्रॅक्टिसीस टिचर्स एकामेका कडेन शेअर करपाक शकले. म्हणजे एखाद्या स्कुलांत जर एखादी टिचर बरी प्रॅक्टीस करता आसत जाल्यार द सेम प्रॅक्टीस दुसऱ्याय स्कुलांत जावपाक जाय. ह्या प्लॅटफॉर्माचो यूज करून त्या टिचर्सांनी एकामेकाची बेस्ट प्रॅक्टीस ही स्टडी केली जेणे करून आमकां सगळ्या टिचर्सांक अशा पद्दतीच्या ह्या मंथन प्लॅटफॉर्माचो खूब उपयोग जालो. अजून एक आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी समग्र शिक्षा अभियान हांच्यांनी दोगांयनी मेळून उल्हास हो कार्यक्रम राबयलो. अंडरस्टँडींग लायफ लाँग लर्निंग ऑफ फॉर ऑल इन द सोसायटी. हो उल्हास कार्यक्रम कितें तर आमी म्हणटा भुरगीं शिकता बट जाणटी शिकप गरजेचें आशिल्लें आनी गोंय हें 100% लिटरेट स्टेट म्हणून आमकां घोशीत करपाक जाय आशिल्ली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंय ही 82 पंचायती आनी 12 म्युनिसिपालिटी आनी एक कॉर्पोरेशन हितून मेळून आमी 100% लिटरसी गोंय हें दुसरें राज्य ठरलें मिझोरामाच्या उपरांत की न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामाच्या अंतर्गत 99.27% लोकांक आमी बरोवपाक आनी वाचपाक शिकयलें आनी गोंय राज्यांत की अशा पद्दतीचे 100% लिटरेट स्टेट जाली. त्या खातीर हातूंत तेंच्यांनी ज्यांच्यांनी ज्या स्कुलांतल्यांनी खुबश्या टिचरांनी हातूंत वांटो घेतलो तांचेंय हांव अभिनंदन करता. हितून टिचर्स व्हॉलंटियर्स हांच्यांनी मेळून गोंय राज्याक 100% लिटरेट स्टेट म्हणून अशा पद्दतीचो हे पयल्या राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. तुमी पळयलां आसतलें की आमी बरीचशा स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टायम टू टायम आमी रिनोवेट करीत आसा. खूब जाण म्हणटा की स्कुलांतले भुरगे म्हणजे आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद केली. आमी बंद करूंक ना. हांव परत एकदां सांगता इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांतल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. आमी हय चडांत चड आमी मर्जींग केलां म्हणजेच एखाद्यो 2 शाळा जर लागीं आसत जाल्यार तितूंतली एक शाळा सर्वायव करची. ते शाळेंत 2 टिचर 3 टिचर दिवचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी ताका ट्रान्सपोर्टेशन दिलां. म्हणून बरेचशे जाण जे आमचेर आरोप करता की मराठी प्रायमरी शाळा आमी बंद केल्या तर आमी मराठी प्रायमरी शाळा बंद करूंक ना. आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो रिपेर केल्या, रिनोवेट केल्या, नवीन बांदल्या. तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयांतली पयलें ग्रीन स्कूल जर मुद्दामून पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय सांगता केन्ना जर तुमी सांखळे वाटेंतल्यान आयले जाल्यार सांखळे कारापूर हांगासर तुमी पयलें राज्यांतलें ग्रीन स्कूल म्हणजे प्रायमरी शाळेची बिल्डींग ही एखाद्या बऱ्या प्रायवेट हायस्कुलाच्या पेक्षाय बरी आसूं शकता. ही बिल्डींग तुमी पळोवपाक शकतले. तिका स्पेशली ऑडिटोरियम, लायब्ररी, प्ले स्कूल, कॅन्टीन, ऑफीस आनी टॉयलेट्स फूल फ्लेज इतक्या बऱ्या पद्दतीची बिल्डींग आमी सांखळे कारापूर हांगासर विठ्ठलाच्या मंदिराच्या जस्ट अपोजीट हे खूब बरें स्कूल आमी बांदलें आनी इट इज एन इंडियन ग्रीन बिल्डींग कावन्सील नॉर्म्स हाज्या प्रमाणे ही बिल्डींग्स आमी बांदल्या वीच इज अ एनर्जी एफिशियंट सिस्टम. ताका खरोखरूच म्हणजे पुराय दीसभर लायटी पेटोवच्यो पडना अशा पद्दतीचें स्कूल आसा. त्या ती आयच्या ह्या 21व्या शतकांत वता आसतना
अशा स्कुलाची गरज आसा. आमी बिचोलेंतले आमचे प्रायमरी म्हणजे हांव काही हायस्कुलां आमची प्रायमरी हायस्कुल्स आसली थंयसर आतां हायस्कुल्स जाली 10वी पर्यंतची. त्याय टिचर्सांचें हांव अभिनंदन करता. कारण एके वाटेन जरी प्रायमरी स्कुलां बंद पडटा आसत जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांत आमकां 5वेक परमिशन दी, 7वेक 8वेक परमिशन दी म्हणून तें परमिशन घेवन थंयसरूच आमी हायस्कूल सुरू करता. नवीन बिल्डींग आमी बांदता. पेडण्या पासून ते काणकोण पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो आमच्यो टिचर्स आहात की तेंच्यांनी हातूंतूय बी बदल करून ही नवीन बिल्डींग बांदून सुद्दां नवीन हायस्कूल सुरवात केल्या. हांव खरोखर सगळ्या टिचर्सांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खरें म्हणजे टिचर्स जे आसा हेच खरे पिलर्स ऑफ आवर न्यू इंडिया. आमी जेन्ना नव भारताचें स्वप्न पळयता विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमकां दाखयता. तुमी तेजे खरे पायोनियर आसात. आमी जर विचार केलो आसत जाल्यार आमी जेका म्हणटा की मूल्यवर्धन शिक्षण दिता आसतना आनी विद्या समिक्षा केंद्र सारकेल्या हातूंतल्यान आमी मॉनिटर करता आसतना भुरग्याक घडोवपाचें काम जें मुळांत आसता आनी विशेश करून प्रायमरी लेवलाचेर हे टीचर खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. बऱ्याचशा पेरंट्सांक म्हणजे आमी तांकांय बी मूल्यवर्धनाचे धडे कारण हे शिकोवपा खातीर आमकां टिचर्सांक आमी तांकां टिचर्सांनी गायड करपाक जाय जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन आमी नव्या जनरेशनान आमकां रिफॉर्म्स हाडपा खातीर आमी खूब बदल हो जो आसा पळय हो करपाक शकतले. आमचे खुबशे टिचर्स हे सातत्यान आमकां ऑलरावंडर टिचर्स जाल्ले जाय म्हणून कारण तांच्यांनी फक्त शिक्षणाचे म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोव येता. अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दुखता त्या ती शिकोवपाच्यो मॅथड्स कारण आमी मूल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मॅथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मॅथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय. आमकां आमचे भुरगे हे ऑलरावंडर जाल्ले जाय आसता. तेणी फक्त म्हणजे अभ्यासूच करचो इतकें आमी म्हणना कारण तेणी खेळचें, तेणी नाचचें, तेणी गावचें, तेणी सगळ्यो गजाली करच्यो. कारण तेणी पेंटींग काडचें. तांच्या तकलेंत आसलेली संकल्पना ही खंय तरी म्हणजे पेपराचेर उतरची आनी ती पेपराचेर एकदां उतरूंक लागल्या उपरांत टिचराक भितरलें नाविन्यपूर्ण जें आसा पळय न्ही हें कळपाक शकता आनी टीचर खूब बऱ्या पद्दतीन भुरग्याक समजून सांगूंक शकता. म्हणून तर आमकां अशा पद्दतीचे आमी तेंच्या मदीं आसलेली क्रिएटिविटी आमकां सोदून काडपाची गरज आसा. ते जर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन सोदून काडूंक शकले आसत आनी आमी तांच्या मदीं बरो कॉन्फिडन्स दिलो, आमी तेंच्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज वाडयल्यो आनी आमी तेंची क्रिएटिविटीक जर स्कोप दिलो जाल्यार खूब भुरगीं ही खूब पद्दतीन भुरगीं फुडें वचूं शकता. आमी आज पळयता की ह्या भुरग्यांक एक बूस्ट दिवपाची गरज आसा जेणे करून अशा पद्दतीची भुरगीं ही इन फ्युचर म्हणजे आमच्या भविश्य आपलें खूब बऱ्या पद्दतीन घडोवंक शकता. आनी ल्हान आसतना भुरग्याच्या मनाचेर जो परिणाम जाता तो परिणाम हो कायमचो तेंच्या मनाचेर उरता. इन फ्युचर सुद्दां भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत आपल्या प्रायमरी आनी सेकंडरींतल्या टिचरांक ह्यो कायमच्यो याद दवरतात, ती केन्ना विसरना. म्हणूनच आमी मूल्यवर्धनाच्या शिक्षणाच्या बरोबर तांची पर्सनल अटॅचमेंट ही तितकीच आसप गरजेची आसा. भुरग्यांची बी तितकीच जबाबदारी आसा कारण आमी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 8th स्टँडर्ड ह्या भुरग्यां पर्यंत मूल्यवर्धनाच्या निमित्तान डील करता. आज व्हर्च्युअली तुमी सगळीं जाणां हे कार्यक्रम आनी व्हर्च्युअली म्हाका आयकता. म्हाकाय खूब बरें दिसलें की म्हज्या समोर पळयता आसतना हांव हजारांनी भुरग्यांक आज एड्रेस करपाक शकलो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो फायदो आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो. तुमच्याय मदीं आमी जें म्हणटा की कंटिन्युअसली आमी मोबायलाचो जितको बरो यूज आसा तितको मोबायलाचो पाडूय यूज आसा. म्हणजे मोबायल आमी नाका त्या पद्दतीन रील पळोवपाक नाका जाल्यो गोश्टी पळोवपाकूय बी तो वापरचो न्ही अशें म्हाका दिसता. मोबायलाचो यूज हो खूब बऱ्या कामाक जितको जाता तितको आमी करचो. आमी सातत्यात ग्रावंडार खेळप हें तितकेंच गरजेचें आसता. खुबशीं भुरगीं मोबायलाचेर खेळटा तें सोडून ग्रावंडार खेळप हें गरजेचें आसता. आमकां डे टू डे एक्सरसायज किंवा आमकां हांगातलो घाम भायर वचप हो तितको गरजेचो आसा. जो पर्यंत आमी सनलायट घेवचे ना, जो पर्यंत आमी मातयेंत खेळचे ना किंवा जो पर्यंत आमी ग्रावंडार खेळचे ना तो पर्यंत आमची फिजिकल फिटनेस ही उरपाक शकना. आनी फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस ह्यो दोनूय गजाली ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. अभ्यासाच्या बरोबर फिजिकल एक्टिविटी
हेकाय बी तितकेंच म्हत्व आसा. म्हणून तर आमी सातत्यात आमच्या स्कुलांतल्यान अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ह्यो सदोदीत आमी शिकोवपाक सुरवात केल्ल्यो आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना, पण आज शांतीलाल मुत्ता फावंडेशनांतल्यान मुल्यवर्धन हे शिक्षण हांवें तांचो रिव्यू घेता आसतना पळयलां फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका भुरग्यांनी काडलेली पिक्चर्स एक बुक्स दाखयलो हाडून त्या एका पेक्षा एक बरें चित्र आनी तें बी निसर्गाशी समरस जाल्लें चित्र भुरग्यांनी आर्ट केल्लें, भुरग्यांनी स्केच केल्लें, भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलेली हें म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. इट इज एन सरप्रायझींग की कितलींशींच भुरगीं इनोवेटीव विचार करता आनी कितल्याशाच भुरग्यांनी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळी ड्रॉइंग सुद्दां काडल्या. वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स हे भुरग्यां कडल्यान आसा. म्हणून सातत्यात पेरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी तांकां हो सगळो स्कोप दिवपाची गरज आसा आनी तो जर आमी स्कोप दिवपाक शकले जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जो विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडलो आमचो भारत देशाक जेन्ना 100 वर्सां स्वातंत्र्याक पुराय जातली, हांव कित्याक सांगता तर आमच्या समोर आसलेलीं भुरगीं ही सगळीं आज तशी पळोवंक वचत जाल्यार 10 ते 12 वर्सांची आसात आनी ही भुरगीं फुडल्या 25 वर्सांक ही 30 ते 40 वर्सांच्या पिरियडांत आसतली आनी 30 ते 40 वर्सां म्हणजेच खरोखरूच विकसीत भारतांत विकसीत गोंयांत तांचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तर तेंच्यांनी आपलो केल्लो डेवलॉपमेंट म्हणजे तेंच्यांनी आपूण साध्य केल्ले टार्गेट तेंच्यांनी आपण एचीव केल्लो म्हणजे एखादो गोल आमी म्हणटा तशें फक्त नोकरीच न्ही ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो किंवा ते डिफेन्स सारकेल्या हातूंतल्यान काम करता आसतना आसतलो. पण ताका गायड कोणी करपाक जाय आसत जाल्यार ताका गायड टिचरांनी करपाक जाय आनी ते तेंच्यांनी एचीव करचें अशें तेंच्या लागीं मागता. हांव म्हाज्या बाकीचे कलिग्स जे जे उलयल्या त्या गजालींचेर हांव उलोवचो ना, पण मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता कारण बाब डायरेक्टर झिंगडे हांच्यांनी उलयता आसतना तुमकां आमी एवरीथींग वी आर प्रोवायडींग द फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 10th स्टँडर्ड म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी गव्हर्मेंट आसतले किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसतले सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करता. बट तरी सुद्दां आमी प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा बऱ्याचशा टिचर्सांनी लक्षांत घेवचें तुमी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर चलात आनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर भुरग्यांचे SC, ST, OBC किंवा EWS हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसात. म्हणजे 10वेक पावच्या पयलीं सुद्दां 10वेच्यो आसा बट ह्या स्कॉलरशिपीक जर एप्लाय करीत जाल्यार कदाचित ST भुरग्यांक समथींग 2500 रुपीज एन्युअली किंवा OBC भुरग्यांक समथींग 1000 अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो आसा. आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल्स बट ह्यो स्कॉलरशिप्स तांकां मेळूं शकता. म्हणून इलिजिबल आसलेल्या भुरग्यांचे फॉर्म्स हे टिचर्सांनी भरचे जेणे करून ते पयशे त्यांच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट जमा जावपाक शकता. आनी गरीब विद्यार्थ्यां खातीर 2500 रुपया सुद्दां हे खूब चड आसता. ऑल दो आमी तांकां युनिफॉर्म बुक्स रेनकोट हे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी प्रोवायड करता. बट ते सुद्दां एमावंट जर पयशे मेळ्ळे जाल्यार इन फ्युचर तेच FD उरले जाल्यार त्या भुरग्याच्या फ्युचरा खातीर ते पयशे उपयोगाक येवपाक शकता. म्हणून गव्हर्मेंटाच्या मार्फत जावपी मदत ही तांकां सगळ्यांक जावची अशें म्हाका दिसता. म्हणून तुमी गोवा स्कॉलरशीप पोर्टल हाजेर वयचे. आमी कांय स्कुलांनी आमच्यो टिचर्स कदाचित सिंगल टिचर किंवा 2 टिचर आसतल्यो. आमकां सगळ्या स्कुलांनी 4 टिचर सुद्दां म्हणजे 1st to 4th हे दिवपाचें आसा. आमची टिचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस सुरू जाल्या. TET खातीर थोडीशी मदीं स्टक जाल्ली बट ती आतां बेगिनात आमची टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेसूय कंप्लीट जातलो आनी टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट जाल्या उपरांत सगळ्या स्कुलांनी आमी टिचर्स हे फूल फ्लेज अपॉयंट करतले. ज्या ज्या स्कुलांनी आमी एप्रेंटिशिपाच्या अंडरूय टीचर दिल्या इन लॉंग रन म्हाका खबर आहा की स्कूल बस हो विशय जो उरला तो स्कूल बस हो विशय पण एक लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्या स्कूल मॅनेजमेंटांनी स्कूल बस ही विदीन 3 किलोमिटर चलोवपा खातीर आसा. ते 15 किलोमिटर आनी 20 किलोमिटरच्यान भुरगीं हाडपा खातीर न्ही त्या खातीर तेंच्यांनी 3 किलोमिटरच्या हायस्कुलांतल्याच भुरग्यांक तांच्यांनी आपल्याक हाडची. आमी तेजी पुराय गॅरंटी आमी दीत आसा. आमी स्कीम फॉर्मुलेट करतले आनी जाता तितके बेगीन जेंकां पयलीं बालरथ दिल्ले आसा तांकांय बालरथ दितले. आयज आमी पळयता की एड्रेस करता आसतना म्हाका स्पेशल स्कुलाच्या भुरग्यांक बी हाजेर काही प्रमाणात जॉयन आसा. स्पेशल स्कुलांच्या भुरग्यां खातीरूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किम्स ह्यो गव्हर्मेंटाच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा. आमी एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हांच्या वतीन स्पेशली जे कावन्सिलर्स म्हणजे शांतीलाल मुत्ता हांच्या व्यतिरिक्त आमचे जे कावन्सिलर्स आसा
ते भुरग्यांच्या बरोबर काम करता. ते एडॉलसंट कावन्सिलींग आसतलें, करियर कावन्सिलींग आसतलें, हांचे तुमचे वेगवेगळ्यो समस्या भुरग्यांच्योय बी घडये कदाचित तुमी टिचर्सांक सांगना, पेरंट्सांक सांगना, तर आमच्या कावन्सिलरा कडेन तुमी 1 to 1 उलोवचें. म्हणजे एडॉलसंट भुरग्यांनी उलोवप हेजी गरजेचें आसा, कारण खंयसरूच आपल्या मनात दवरून न रावता तुमचो सगळ्यांचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. हाज्या खातीर गोंय सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. आनी एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव टायम टू टायम मागीर ते पोशणाच्या मदीं मेळपी मिड डे मील आसतलें, टिचरांचो रिव्यू आसतलो, किंवा भुरग्यां खातीर भुरगीं कशीं शिकता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो आसा हाजो रिव्यू हो सदांच घेत आसा. म्हज्या खातीर शिक्षण खातें हें म्हज्या खातीर एक व्हडलें डिपार्टमेंट जावन आसा. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी जायत्यो गजाली ह्यो सातत्यान लोकां खातीर करता. आनी म्हणून तर आमी एक बरें शिक्षण दिवचें आनी भुरग्यांचो फ्युचर हो बरो घडचो म्हणून आमचें एड्युकेशन डिपार्टमेंट हें सदोदीत कार्यरत आसतलें. हांव परत एकदां सगळ्या भुरग्यांचें बरें फ्युचर आवडिता आनी विकसीत भारताचे शिल्पकार तुमी सगळे जाण जावचे इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दोतोर. गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर तुमची विजन आनी विकसीत गोंयचें स्वप्न साकार करपाची तुमची तळमळ आमी सगळेच गोंयकार पळयता. आमकां आशा आसा मूल्यवर्धन ह्या विशयाचो आधार घेवन गोंयच्या भुरग्यांक बरी देख आमी दिवपाक शकतले. अशें म्हणटाच युअर एक्शन्स बिकम्स युअर हॅबीट बिकम्स युअर व्हॅल्यूज अँड युअर व्हॅल्यूज बिकम्स युअर डेस्टिनी. चला तर मूल्यवर्धन हे शिक्षण दिवन गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार घडोवया. सकाळसान चल्लेलें हें सत्र तुमच्या सगळ्यांच्या पावलान खूबच बरे तरेन जालें. तेन्ना ह्या समयार आमच्या शिक्षण खात्याचे उपसंचालक मानाधीक श्रीयुत मनोज सावेकर सर हांणी सगळ्यांचे उपकाराचे उलोवप करचें अशें तांच्या लागीं हांव मागतां. श्रीयुत मनोज सर. नमस्कार. आयज व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान ह्या जाग्यार जाल्ल्या ह्या उपक्रमान डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, शांतीलाल मुत्था फाउंडेशन आणि गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या संयुक्त माध्यमांतल्यान मूल्यवर्धन 3.0 अशा ह्या उपक्रमान सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आयज आमच्या मदीं आयले. खरें म्हणजे सातत्यान माननीय मुख्यमंत्री आमच्या ह्या स्कूल एज्युकेशनाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांनी सहभागी जाता आणि जाय त्या वेळार ते विद्यार्थ्यां कडेन अशा पद्दतीचो संवाद सातत्यान साधत आसता. आयज त्यांनी खूप महत्वाची माहिती दिली. रोड सेफ्टी आसतली, योगा, प्राणायाम आणि ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांचें भविष्य, विकसीत भारत आणि विकसीत भारता खातीर जी वाटचाल आसा तातूंत तुमच्या सगळ्यांचें योगदान, ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर हांव आयच्या ह्या घडयेक माननीय मुख्यमंत्र्यांचे खूप खूप आभार मानता. त्याच बरोबर गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आणि ज्यांच्या माध्यमांतल्यान ही मूल्यवर्धन हो उपक्रम चलता अशे माननीय श्री गोविंदजी पर्वतकर जे स्वता शिक्षक जावन आसात, तांचेय हांव ह्या वेळार आभार मानता. शांतीलाल मुत्था फाउंडेशनचे चेअरमॅन माननीय श्री शांतीलालजी मुत्था गेली अनेक वर्षां गोंयच्या ह्या शिक्षण क्षेत्रांत तांचें योगदान, महत्वाचें योगदान जावन आसा. वेगवेगळे उपक्रम ते मागीर गोवा समग्र शिक्षाचे उपक्रम आसतलेच, पूण त्याच बरोबर अत्यंत महत्वाचो असो हो मूल्यवर्धन 3.0. तर ताच्या खातीर जशें सरांनी म्हटलें की तुमचें सगळ्यांचें योगदान खूब महत्वाचें आसा, तुमचें इन्वॉल्वमेंट महत्वाची आसा. आनी म्हणून आयच्या ह्या वेळार माननीय शांतीलालजी मुत्था मुद्दाम हांगा आयले, तुमचे कडेन तांणी संवाद साधलो. हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या वतीन तांचे आभार मानता. त्याच बरोबर आमच्या मदीं सदांच उबे आसपी, आमच्या फाटल्यान आमकां सतत मोटिवेट करपी आमचे संचालक श्री शैलेश जिंगडे सर हांचेय हांव आभार मानता. वेगवेगळ्या शिक्षण मॅनेजमेंटाचे हांगा तांणी ह्या सगळ्या उपक्रमाची भुरग्यांक कनेक्ट करपाची संदी उपलब्ध करून दिली. त्यांनी विद्यार्थ्यांनी भुरग्यांक माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन संवाद साधलो आणि विशेष करून सिम्बायोसिस स्कूल शिरोड्याचे
टीचर नंदिनी, बाय लावण्या आणि असे अनेक विद्यार्थी जे उत्सुकतेन अशा सगळ्या ह्या उपक्रमांची वाट पळयतात तांचेय हांव आभार मानता. आमचे समग्र शिक्षाचे कॉर्डिनेटर्स आणि आयच्या उपक्रमा खातीर ज्यांनी सगळ्यांनी कॉर्डिनेट केले अशा सगळ्यांचे हांव ह्या जाग्यार आभार मानता. सोशल मिडिया, मास मिडिया ऑफिशियल्स, पत्रकार बंधू हांचेय हांव आभार मानता. आणि आयचो हो कार्यक्रम ज्या मिडिया सेंटरांतल्यान, मिडिया सेंटराच्या माध्यमांतल्यान कनेक्ट जालो त्या सगळ्या टॅक्निकल ऑफिसर्स जे आसात, ऑफिशियल्स आसात आणि विशेष करून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतले अधिकारी आसात तांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता. परत एकदा सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभार. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.